नमस्कार. हांव CA आद्या भट. चार्टर्ड अकाउंटन्सी CA ह्या परीक्षेंतू उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांगेलोटू तुमकां परिचय करून दिवचे विश्व कोंकणीचे यूट्यूब वाहिनीचे एक सರಣಿ कार्यक्रम CA साधक. फुडले पंता प्रसार जाल्ल्या सरणींतू तुम्ही आमगेल समाजाचे अनेक विद्यार्थ्यांगेलोटू भासाभास केल्लेले पळयलेले आसा. तेंची रितीरी ह्या मे 2023 जाल्ल्या परीक्षेंतू अनेक आमगेल समाजाचे विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्ले. तशीच ह्या पंत आम्ही तांकां तुमगेलोटू परिचय दिवचे खातीर विश्व कोंकणी केंद्रान हे कार्यक्रम अपास प्रसार करचे खातीर आशय केल्लेले आसा. CA साधकाचे प्रथम उपाख्यानाक आजी तुमकां स्वागत सांगता. आजी आमगेल सांगत आसाची फर्स्ट अटेम्प्टांतू बोथ ग्रुप्स बरोवन उत्तीर्ण केल्ले तसले CA नितीन शेणय हांणी हांगेल्या इंटरमिडिएटय आनी फायनलय बोथ ग्रुप्स बरोवन त्या दोन्ही बरयतनाय ताजे फर्स्ट अटेम्प्टांतू एक क्लियर केल्ले कीर्ती हांगेल आसा. तशी नितीन तुमके कार्यक्रमाक स्वागत आनी विश्व कोंकणी तर्फेन तुका मस्त अभिनंदन सांगूक इश्ट पावतस. थँक्यू. CA नितीन शेणय हांणी कारकळ गांवाचे जोडूकट्टेंतू आसूचे. हांगेल अम्मा सरोजिनी शेणय हांणी अंगनवाडींतू हेल्पर जावन आसाची. आनु लेट नरसिंह शेणय. नितीनान तांगेल आर्टिकलशीप तरबेती उडपाचे नावादीक फर्म जावन आशिल्ले पै नायक अँड एसोसिएट्स हांगा घेतिल्ली आसा. नितीनान मँगलोर युनिवर्सिटींतू 5th आनी 6th सेमिस्टराचे फिनान्शियल अकाउंटिंग बरयतना तांतूय गोल्ड मेडल घेतिल्ल्या कीर्ती हांगेल आसा. तशी नितीन तुमकां एक प्रथम जावन एक प्रश्न निमगूच म्हूण जाल्यार पयली फलितांश येतना कशें आशिल्लें तुमगेल त्या दिसांतू आनी ताजे मुखार तुमगेल जिवनांत एक मस्तीक बदलावण येवन आसूं का म्हूण म्हाका दिसता. त्या दीस तुमी तुमगेल फ्युचर प्लॅन्स डिसायड केलेले आसा की? वय आमकां एक्चुअली जुलै 1 CA डेंतू आमकां न्यूज आयली की जुलै 5 रिजल्ट अनाउन्स जाता म्हणून. सो सिन्स नोव्हेंबर 22 अंतू 7 गंटेक रिजल्ट सोडला निमती वी आर एक्सपेक्टिंग की ओगी सोडचे पुरो म्हणून. सो त्या दिवस नैट न्हीद ना कायंड ऑफ मिडलान तू जाग येता आशिल्ले अँड आय यूज टू चेक माय फोन की रिजल्ट आयली की कसन की म्हणून. सो सेकंड उठून फोन चेक करतास रिफ्रेश करतास देन ऑफिसार वचमकोलो. ऑफिसान तू 10:30 म्हणटाना रिजल्ट अनाउन्स जाले. अनाउन्स जावन पॅनिक जावन रिजल्ट चेक करतासतना पास म्हणले बोथ ग्रुप्स. दॅट वॉज समथिंग एल्स. द फीलिंग आय कांट डिस्क्रायब बिकॉज ऑल 3 years ऑफ एफर्ट पुरा गल्ला एक पट्टी ते पास जाता म्हणटा फर्स्ट अटेम्प्टान तू इट वॉज रियली वंडरफूल. आनी तेन्नाची नेक्स्ट क्वेश्चन आयली की नेक्स्ट केसन करचें म्हणून. सो त्याची ऑपॉर्च्युनिटी सोदून इंडस्ट्री ऑर बिग 4 म्हणून क्वेश्चन्स आयले. सो आय एम लुकिंग फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी हांव अप्लाय केला. सो तेन्ना तू कशें जाता म्हणून पळोवक. ऑल द बेस्ट तुका. तू कसं डिसायड केला त्या तू खंडीत मेळ. एक मनशाल एक दिनचर्येंत एक आमी एक डिसिप्लीन एक आसता. सकाळी एक उठाच टायम जो नेक्स्ट एक हॉबीज करतकी तशें कसं एक दिनचर्येंत एक डिसिप्लीन जावन आसता केलो मनीस. तशें डिसिप्लीन आशिल्ल्या मनशान हे CA अध्ययन करतना तेंच डिसिप्लीन हे शिकवणेन तू दवन घेवका की कशी वाजल्यार चलता म्हणून तसं लेख आस तुमगेले ना. CA म्हणटाना डिसिप्लीन इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज ह्या कोर्स कशें म्हळ्यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम प्लस आमी आमगेले एफर्ट दिवका. CA तू कशें म्हळ्यार आमी एज सून एज इंटरमिडिएट एग्जाम जाल जाता वी शूड स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर द फायनल्स बिकॉज आमी कितलो टायम दिता तितले आमकां लायक. सो आय से डिसिप्लीन इज रिक्वायर्ड. कन्सिस्टन्सी आसका एंड डिसिप्लीन आसका. ओके. आतां मस्त प्रॉब्लेम्स वर्कआउट करचे म्हणजे चड रिसोर्सीस आसा तुगे लागीं. इन्स्टिट्यूट मटेरियल आसा गेले ऑथर्स जाल तू हाडयला तू यूट्यूब पळयतास तू कोचिंग वता जाल्यार ते आसा. तशी मस्त रिसोर्सीस रेफर केल्यार एग्जाम टॅकल करूं इजी की थोडे रिसोर्सीस म्हळ्यार एक 2-3 मटेरियल जास्त टिक जावचे आनी तेंची अपस वाजून इफेक्टीव आनी थरो प्रिपरेशन केल्यार एग्जाम टॅकल करूं सुलभ जाता म्हूण तुगेलें कशें ओपिनियन? म्हगेलो ओपिनियन कसं म्हणल्यार फ्यू रिसोर्सीस आर इनफ बिकॉज आतां सिन्स यूट्यूब आशिल्ली निमती we'll get a lot of resources, faculties मिळतात. But if we can find out that one faculty आमकां ते अर्धवचें म्हणून की आशिल्लें जाल्यार we can stick on to that faculty आनी we can continue working on it. मस्त रिसोर्स आशिल्ले जाताना कोणा रेफर करचें म्हणून तांतूच आमी टायम वेस्ट करता शिवाय कंटिन्यू स्टडी कंटिन्यू करूं जायना. सो ट्रायल टेस्ट करा ती तुमकां खंयची फॅकल्टी इश्ट जाता ऑर खंयची रिसोर्स हेल्प जाता अकॉर्डिंगली स्टडी केल्यार आय फील की फ्यू रिसोर्सान तू आय कॅन मॅनेज बिकॉज आय हॅव डन दॅट अँड म्हाका क्लियर जालें. त्यात यूट्यूबान तू एक कोचिंग घेवन तांदून पळोवचे एक मज्जान ते यूज करता तसं रिसोर्सीस
तांतू तुका चड कन्फ्युजन जायना म्हणल्यार आज योचन समदिसता पाय तागेला आनीकल्यार पळोवया म्हूण देख पडटा सो काय तू विंगड विंगड पळोवया म्हूण तुका टायम वेस्ट जायना म्हूण तशें. वेल हांव इनिशियल दाखोवन कशें केलें म्हणल्यार ड्युरींग आर्टिकलशीप इट सेल्फ हांव स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट केलेलें. सो एक ऑथराक हांव फॅकल्टीक हांव स्टिक डावन आसलें युट्यूबान तांकां रेफर करता आशिल्लो. I used to refer only when I had doubts. Like initially, I used to first time reading करताना complete read करता आशिल्लो and then doubt येताना I used to refer them and then question bank पळोवन question solve करता आशिल्लो. So तेशी केलो पटी दल्ला but most of the times I stick on to one faculty only. तू सेल्फ स्टडी केलं म्हणटा म्हाका सांगिल्लें सर तशी एक सेल्फ स्टडी करतना सिलेबस पळयतना मस्त वास्ट देख पडटा इन्स्टिट्यूट मेटेरियल जाता एक वॉर्ड एक अट्टी येता थोडे मस्त देख पडता तेदना तू कशी ते कोचिंग नत्ती लायक कई दोकोन आरंभ केल्ले खंयची चॅप्टर त्या कोचिंगा वतना तांणी गायड करताची सुरवे तांणी खंयच्या हाका चड पॉयंट्स मार्क्स मेळटा त्या चड शिकयता आसताची बाकी थोडे वेगवेगळे कैद करताची तशें आसतना तुका स्टार्ट करच्याक पुराय कशें मेळ्ळें मोटिवेशन जो खंय जो गिव अप आनी करचो तसो केन्नाय परिस्थिती आयिल्स की. वेल मेघालय केसांतू फेब्रुवारी 8 म्हाका इंटरमिडिएट रिजल्ट येयले आनी हांव क्लियर जालो. सो आय वॉज एक्सायटेड टू स्टार्ट फायनल जर्नी बिकॉज फायनल प्रिपरेशन करूंक म्हाका मस्त खुशी जाता आशिल्लें एंड हांव नेक्स्ट डे इमिडिएटली ताका हांव स्टार्ट केलो प्रिपरेशन करूंक एंड म्हाका 2 years की मेळ्ळेले बिफोर माय स्टडी लीव की सिन्स आय क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट हांव प्रिपरेशन करता आशिल्लो आनी एवरी डे कन्सिस्टन्सी दावन थोडे थोडे दावन वजीत आशिल्लो. सो कोचिंग दोको म्हूण म्हाका केन्ना दिसना बिकॉज इंटरमिडिएटान ते हांव आय ट्राय टू मॅनेज विदाउट कोचिंग लायक थोडे घेतला बट सेकंड ग्रुप आय मॅनेज ऑन माय ओन. सो कोचिंग घेतल्यार समटायम्स कन्फ्यूज जाता प्लस एक भंय आसता की तांणी ऑन टायम फिनीश करता की ना की म्हणून जाता बट आमगेल सेल्फ स्टडीन तू आमगेले टायम डिसायड करून वी कॅन मॅनेज. मेघल केसान तू आय हॅव टू डू अप एंड डावन फ्रॉम कारकळ टू उडुपी एवरी डे एंड बसान तू आय हॅव टू स्पेंड मिनिमम 1 hour 10 minutes every day one way. So what I used to do was the बसान तू I used to read like most of the times केन्ना रावता नाशिल्लें but most of the times I used to read in bus फॅकल्टी सारको आयकत आशिल्लो. देन ऑफिसान तू कसले टॉपिक येता ताजे बद्दल डिस्कशन जाता आशिल्लें. सो तेशी सेल्फ बेस्ड म्हाका मस्त इश्ट लायक इंस्टेड ऑफ कोचिंग सेल्फ बेस्ड फील्स की दत्ता म्हणून. आतां उरपान तूं आर्टिकलशीप तूं कारकळान नुकून वचून करता आशिल्लो मस्त जन त्या आर्टिकलशिपा खातीर जावन PG घेवन की उरपान तुज्यो राबून करूं पुरोची आनी थंय मागीर ओट्टो राबून कोणाले त्या संगत घेवन चिके तांकां शिकवणेन चिके प्रॉब्लेम जावच्या पुरो. सो तूं त्या थंय राबून अशी घरा वचून येवचें इतलें तें डिसायड केलें तुका टायम वेस्ट म्हूण दिकपण आशिल्लो म्हणून. इनिशियली आर्टिकलशीप जॉइन जातना जुलय आनी ऑगस्टान तू 2 months बसना आशिल्लें. सो आय हॅड टू मूव टू PG फॉर 2 months बट आफ्टर दॅट इंटरमिडिएट एग्जाम बरयलो पास जालें देन I decided to do up and down. So म्हाका अशी टायम हांव वेस्ट म्हूण लेखन बिकॉज बसान तू 1 hour आय थॉट की दीस इज माय टायम स्टडी टायम बस एक म्हणटा तशें लेखून सो त्या मेघल फेवराक हांव यूज करून घेतलो. सो तशें जालें तें म्हाका ट्रॅवल 2 hours 20 minutes लागीं जालें रे इट फेल्ट की मेघाल स्टडी यार. सो परीक्षे वेळारी ट्रॅव्हलान तू तशें आशिल्लें उपयोग केला टायम वय बिकॉज मेघल कोच सेंटर आशिल्लें उडपान तू. सो कारकळ दाखोवन उडपाक बस वच्चे आसतना अगेन बसान ते लास्ट डे ते बूक दोन घेवन एक रिवायज करचें आशिल्लो सो मॅनेज करता आशिल्लें तशें. ते एक आमके कश्ट म्हूण घेवन अशी तूं ताजे एक लायक रितीर उपयोग करता म्हूण देखपट केलो जन म्हाका तो ही दोकोन येवं कर तशें पास जाय न्ही म्हूण तांगेल पुराय ते आमगेल कश्टाची की वॉर्ड करून सांगून हें करतलो आसची तशें तुमी ताजे एक लायक एक उपयोग केल्लो एक छान विशय म्हूण दिसता. तुमगेले आर्टिकलशीप पिरियडान तुमी तुमगेले इंटरमिडिएट क्लियर केले मागीर फायनल क्लियर केले फायनल जाता तुमगेले आर्टिकलशीप जाल्लेलें आसा. तशें आसतना तुमी CA हांगा ऑफिसान तुमगेले बॉस जो प्रिंसिपल कोणा म्हणटाची तांगेल निमित्त तुमकां एक कशी आशिल्ली एक एनकरेजमेंट शिकवणेक जो कामा विशयारी एस्पेशली एक एनकरेजमेंट जो शिकवणेक कशी जाता आशिल्ली की. वेल डेफिनेटली हांव आर्टिकलशीप करता आशिल्लो पै नायक एंड एसोसिएट्स उडपान तू ते म्हाका CA अनंत नारायण पै आनी CA अमुंजे वेंकटेश नायक सर तांगेले अंडरान तू काम करची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. हांव इनिशियली वतनाची 2 months दाखोवन हांव इंटर स्टडी लीव चमकलो देन आय वॉज एबल टू गिव माय फायनल्स एंड आफ्टर दॅट मेघालय आर्टिकलशीप मूक जालें. थ्रू आउट द पिरियड ऑफ आर्टिकलशीप म्हाका सर तांगेले मोस्ट हेल्प सपोर्ट आशिल्लें. दे यूज टू मेक श्योर की आमी वजीत आसा की ना की एंड ऑल्सो आमकां कशें म्हणल्यार सॅटर्डे आफ्टरनून एवरी वीक एक सेशन आसता की एटलीस्ट 1 hour एक आर्टिकलान एक फायनल रिलेटेड टॉपिक सबमिट करका और आमी आमगेले वर्कान तुका कसाने एक्स्ट्रा आशिल्लें ते प्रिपेर करका. सो दे यूज टू मेक श्योर की वी आर इन टच विथ अवर बुक्स सो दॅट समवेअर हेल्प आनी आमगेले सर रँडमली येवन एक क्वेश्चन आमकां दावो और आमगेले
काम करता आसतना कंपनीज काही कसं डाऊट आयल्यार वी यूज टू डिस्कस की कशी करी येता अँड वी यूज टू रेफर टेक्स्ट बुक. सो तेशी ओवरऑल म्हणजे म्हाका वर्कात वचून मस्त हेल्प जाला आर्टिकलशिपाचे एक्सपोजर निमती. इवन इट हेल्प इन माय स्टडी लिव्स एज वेल. आतां आमी शिकवणे विशयार जावन ऑफिसान तूं आमगेल सिनियर्स आंगेलोटू डिस्कस करचे अगत्य पडता की जो तांगेल टिप्स घेतील आमकां उपयोग पावतवा म्हणून. म्हळ्यार केलो पटी कसन जाता म्हळ्यार केलो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्सा विशयार विंगडा आयकून आमकां ते कश्ट आसता. आमी एक्चुली पळयल्यार आमकां बदां गोत्तासना. तूं सेल्फ स्टडी केले निमित्त तूं गोत्तासना बदां जावन केलो बदां कश्ट की ना म्हण. तूं तुगेले एक पॉयंट ऑफ व्यू घेवन सूर कोरनासता ते. थंय तांगेले एग्जाम बरोवन येवन तांणी सांगचे ओपिनियन्स जो तातूंत कसले इफेक्ट जाला की ताजी तूं लायक पॉझिटिव्ह घेवन ताजी एक लायक एडवांटेज यूज केला तुगेले शिकवणेन तूं. म्हगे सिनियर्स त्यांनी एग्जाम बरोवन येयला जाताना एवरी टायम आय यूज टू मेक श्योर की हांव तांकां निमतीत आशिल्ली की तुमकां कशें दिसता कसान तुमी काही चुकी केल्ली की ऑर तुमकां कसान दिसता कसान एशी करून दिसलें ऑर समकर कशें म्हणून दिसलें की म्हण हांव आय यूज टू आस्क एवरी बॅच बिकॉज म्हगेले अटेम्प्ट अशी फुडें म्हाका एक 3-4 बॅच तांगेले एग्जाम बरोवन आयला ते नाशिल्ली ती. अँड एवरी वन यूज टू गीव सम इनपुट्स. सो त्या इनपुट्सान तूं म्हाका 3 इनपूट मस्त इश्यू जालें म्हळ्यार एक कन्सिस्टन्सी थ्रू आउट मेंटेन करता आनी अर्ली प्रिपरेशन. म्हाका एज सून एज इंटरमिडिएट जातानाची वी हॅव टू प्रिपेर फॉर फायनल्स. आमकां लास्ट 5 months स्टडी लीव मेळटा तेन्ना प्रिपेर करूं जाता म्हळ्यार इट्स नॉट पॉसिबल. बट इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट अर्ली. अँड ऑल्सो एक स्टडी प्लॅन. एग्जाम वच्चे ते 5 months इज क्रुशियल. आमी ते 5 months कशी युटिलायज करता ती म्हणून मस्त मॅटर जाता. सो हांव कशें केलें म्हळ्यार तांणी म्हणलां मागीर आय प्रिपेर्ड अ टायम टेबल. म्हाका म्हळ्यार डिसेंबर टू एप्रील ताईं स्टडी लीव आशिल्लें. सो नोव्हेंबरांतूचे बेसून हांव एक टायम टेबल प्रिपेर केलें फॉर माय 5 months कशी हांव युटिलायज करता म्हगे खंयच्या ग्रुप्साक कितले दिवता सो दॅट आय कॅन सेट डेली टार्गेट्स. सो त्या मस्त हेल्प जालें तांगेले टिप्सा निमती. ऑर तांणी काही सांगलें की मोस्ट ऑफ देम यूज टू से की आमी ओगी स्टार्ट करता आशिल्ले बट तुमी ते मिस्टेक करूं नाका ती म्हणून मोस्ट ऑफ देम टोल्ड. सो हांव ते रेफर करून हांव आय मेड श्योर की हांव त्या मिस्टेक करना आनी कंटिन्यू करता म्हणून पॉझिटिव्हली घेतली. आतां एग्जामा पयलीं दीस एक डेन तूं प्रिपेर करता एक नोट्स रेडी करता पयलीं दीस वाजोच नोट्स आमी ते 5 months की कितले रज मेळटा पळय तेन्ना आमी ते पयलीं दीस कितले वाजयता पळय ते एक नोट्स प्रिपेर करता म्हणून एक मस्त जाणान एक इंटरव्यून ते केलो सांगिल्लो आसा. ते नोट्स प्रिपेर करता म्हूण सांगता वय ते कशी प्रिपेर करता म्हूण एक गायड करियत की म्हळ्यार तुमी एक फस्ट अटेम्प्टान ते क्लियर करता म्हणटा तुमगेले जावन शिकचीत आसले एक मुखारसून बरयतल्यांक एक मस्त आसता म्हूण म्हाका दिसता. तशी तुमी ते केला म्हूण जाल्यार ते कशी आसूं का म्हूण. वेल द लास्ट 1 day इट्स रियली क्रुशियल बिकॉज इवन म्हगे फायनल्सांत हांव म्हाका इंटरांत हांव ते टेक्नीक यूज करनाशिल्लो. सो इवन फायनलाक हांव तशी यूज केलो. हांव कशें केलें म्हळ्यार वॉट एवर द प्रिपरेशन दॅट आय वॉज नॉट डुईंग इट फॉर एग्जाम. आय वॉज डुईंग इट फॉर द लास्ट 1 day बिकॉज त्या लास्ट 1 day अंतू इफ आय वॉज नॉट एबल टू रिकॉल इट तेन्ना त्या एग्जाम अंतू विसरून वता पॉसिबिलिटी आशिल्ले. सो हांव कशें करता फस्ट रिडींग करताना 100% कवर केल्लो वीच वॉज ड्युरींग माय आर्टिकलशीप. देन 5 months तो प्रिपरेशन करताना एनी क्वेश्चन्स म्हाका खंयची डावट आसल्यार हांव ते टिक घाल न्हू हांव लास्ट डेक रेफर करूंक म्हणून दवरता आशिल्लो. ऑर कॉन्सेप्टान तूं खंयची कॉन्सेप्ट आय कॅन लायक एक पाटी वाजयतना म्हाका अर्द जाता ऑर खंयची अर्द जायना. सो हांव कन्सायज करून एक नोट टायप करून आशिल्लो सो दॅट आय कॅन कवर इट इन द लास्ट डे. सो ते तशें केल्ले निमती म्हाका मस्त हेल्प जालें. सो एवरी टायम रिडींग करता आसतना आय मेड श्योर की म्हगे कॉन्सेप्च्युअल कवरेज ओगी जावका म्हणून पूण केल्ले पशी चड कवर जावका म्हणून तशी हेल्प जाता. हे CA शिकचे हे कोर्सान तूं मध्ये तुमी एक मस्त मेंटर्सांक ज्यो मेळना आसताची तशी तांगेल्या दोकून कसले शिकून काडलेलो ज्यो आसकी ज्यो तांकां पळोवन तुमी CA करका म्हूण डिसायड करून तशें मुखार येयले आसकी तसले कोणी आसा की तुमगेल्यान तुज्या कोणाक सांगचा इश्ट पावता. वय डेफिनेटली बिकॉज म्हगेल CA जर्नीन तूं म्हाका मस्त जन हेल्प पावलां ती. अँड म्हाका फस्टाक हांव म्हगेल्या अम्माक एक थँक्स म्हणटा म्हगेल्या अम्माक आनी अण्णा तांकां बिकॉज तांणी म्हाका क्लोजली पळयला ती त्या CA जर्नीन तूं अप्स एंड डाउन्स पुरा हेल्प केलां ती. अँड ऑल्सो म्हगेल प्रिंसिपल्स तांणी फ्रॉम म्हगेल ऑफिस दाखून पैनायक अँड एसोसिएट्स अँड ऑल्सो म्हगेल डिग्री लेक्चरर्स पुरा जन म्हाका सपोर्ट आशिल्ली की यू कॅन डू इट तूं मुखारसून पळय वी हॅव फेथ इन यू म्हणून तांकां आशिल्लें. अँड ऑल्सो वन पर्सन दॅट इज CA नंदगोपाल शेणय म्हणून तांणी म्हाका लायक केन्ना मोस्ट इम्पॉर्टंट आशिल्ली की म्हाका त्या रिक्वायरमेंट आशिल्ली की तेन्नाच येवन तांगेले एक म्हाका एक हेल्प मेळ्ळा तांगेले. सो एवरी टायम म्हाका एक त्या एश्युरन्स आशिल्ली की फ्रॉम विद्याकल्पाका की नंदगोपाल शेणय म्हाका केन्ना म्हणटा आशिल्ली की तूं मुखारसून CA कंप्लीट करी वी आर देर वीथ यू. सो दॅट एश्युरन्स म्हणजे म्हाका मस्त हेल्प जालें. अँड टुडे वेन आय एम फायनली क्लियर्ड माय CA फायनल्स म्हणटा न्हू तांगेल पुरा हेल्प मस्त म्हाका हें जालां. अँड पुरा जनाक अँड ऑल्सो माय फ्रेंड्स सो पुरा जनाक ह्या प्लॅटफॉर्म यूज करून थँक्यू म्हणून इच्छ पवता.
मुखारी पिळिगेंक एक CA कोरका म्हणसिलांग जो CA करतसची जातना तसं एक स्टुडंट्सांक एक तुमगेल कसं एक किवी मातू एक 2 उतरां तांदोकन तांणी तुमगेल एक सगळे इंटरव्यूचे एक समरी घेऊन मुखार वरयत म्हण दिसता. वय आय फील लायक एक जन चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स घेवका म्हणून इचपोलारी मुखारशे दत्ता यू कॅन आरामसे डू इट बिकॉज इफ यू टेक माय एग्जाम्पल आय एम कन्नड मिडियम स्टुडंट टिल 10th हांव कन्नड घेतलेलो कन्नड मिडियमांत आशिल्लो एंड देन आय थॉट की म्हाका लायफान कसं न्ही करका बिकॉज हांव सान आसतना कोण अम्मा तांणी कश्ट पळोवचे पळयला सो आय वॉन्टेड टू डू समथींग सो आय थॉट की कॉमर्सान तू दॅट वन थिंग दॅट मायट हेल्प मी इज चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स सो हांव ते एक लेट मी ट्राय इट म्हणून एक मुखारसून ट्राय केलो एंड आय वॉज एबल टू क्लियर इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सो दॅट हांव व्ह्युअर्स तांकां म्हणजे कसं म्हणल्यार इफ यू वॉन्ट टू डू इट एंड इफ यू नो की यू कॅन डू इट इफ यू हॅव फेथ इन युअर सेल्फ डेफिनेटली मुखार या you can do it. It's not that tough like people kitlu sangta ki titlu tough na, but only thing is make sure you are consistent with your studies and make sure ki you can devote your time to this course and this course will make sure ki you will have a wonderful future ahead. तुमगेल्या मुखार आशिल्ल्या जिवनांतूय प्रत्येक हेज्यांतूय तुमकां उन्नती प्राप्त जावो म्हणून विश्व कोंकणी तर्फेन आशय करता सर. आयचे कार्यक्रम हांगाक समाप्त जाता सर. विश्व कोंकणी केंद्राचे YouTube वाहिनीचे सकल वीक्षकांक धन्यवाद.